सोर्वेस्पोर केन्ना आमची मागणी आयकोन आमकां प्रमाणीक कोत्ता. आपल्याक जेन्ना तूं ल्हान कोत्ताय तेन्ना आमी आमची पातकां मांडून घेतला पळय तेन्ना सोर्वेस्पोर आमची मागणी आयकोता. मागणी आयकोता पळय तो सोर्वेस्पोर कितें कोत्ता. मागणी आयकोन कितें कोत्ता पळय तो सोर्वेस्पोर पवित्र पुस्तकांत बरयला. यात आमी पळोवया सोर्वेस्पोर दुसरो इतिहास आनी 14वी ओड. म्हजे पोरजेचो लोक जे म्हज्या नांवाची आपल्याकूच पयलीं ल्हान कोत्तात, पयलें ल्हान जावचें. दुसरें मागणें करूंक जाय. तिसरें म्हाका पयलें सोदूंक जाय आनी आपले वायट कर्तुपांतल्यान पाट करूंक जाय. इश्टानो, सोर्वेस्पोरान तुमची मागणी आयकोंक जाय जाल्यार तुमी पयलीं ल्हानविकायेन चलोंक जाय. तुमची पातकां तुमी मांडून घेवंक जाय. मांडून घेवंक जाय आनी तितलेंच तें पुरो न्हय. पातकां सोडूंक जाय. पातक सोडिला बगोर तूं सोमया म्हाका तूं बोगशी अशें तूं मागणें केल्या उपरांत तुजी पातकां ती बोगसोवची ना. आतां उदाहरण, सोरो पियेवचो ना अशें तुवें चिंतलें पूण तूं पियेताय. सोर्वेस्पोराशी येता आनी तूं म्हणटाय सोमया हांव आतां पिलो बापा, पियेलो पोत्तून पियेलो बापा, सोमया म्हाका बोगशी सोमया. अशें मागणें करचे वेळार सोर्वेस्पोर तुजे मागणें आयकोवचे पयलें खरेपणी तुजे उद्देश कितें तो पळयता. बोगसणें कोण अशें तो म्हणटा पूण खरेपणी हो मनीस सोरो सोडपाचो आसा काय. हो पोत्तून सांजे ती बाटली तो दोत्तलो. कितें कोत्तलो पळय तें सोर्वेस्पोर पळयता. सोमया हांवें तें मेळ्ळी पिक्चर पळयलां, म्हाका तूं बोगशी. बरें आसा, बुरशीं पिक्चरां पळयलां, बुरशीं चित्रां पळयलां अशें तो बोगशी म्हाका म्हणटा. पूण तो फाल्यां आतां पोत्तून तें सुरू करतलो काय. वो ह्या मुखार आनी केन्नाच तो पळयनासतना तो रावतलो काय हें सोमी पळयता. सोमया पोत्तून तोंडार फोटी येयल्यो आनी ते गांवे पासून आयल्यो. पोत्तून म्हज्या तोंडाक येता पळय तें उलयलो तूं म्हाका बोगशी सोमया. ओके, तुवें बोगसणें मागलें तें आतां बरें आसा. फाल्यां तूं पोत्तून ती वायट कामां पोत्तून कोत्तलय. पोत्तून अशेंच तूं नाका जाल्लें उलयतलय वो मन बदलतलय. मातशें आयकात. पळय, तुवें जी चूक केलाय आनी ते चुकेक लागून तुवें आतां बोगसणें मागलें आनी ते चुकीक सारके मनांत तूं बोगसणें मागताय जाल्यार ती चूक तूं आतां परतून करचो नाय. पोत्तून तुका ती चूक करूंक जाय तुजे ते मतीन हें चिंतप आसा जाल्यार म्हजो सोमी बोगशिचो ना. तुमी सोजमली काय. जी चूक जाल्या पळय तेजे पासून तूं बोगसणें मागता आनी ती परतून आदारपाची तुज्या मनांत आसा जाल्यार खरेपणी ताका बोगसणें खरें म्हणल्यार मेळोंकूच ना. तुजे बायलेशी येवन तूं म्हणटाय म्हाका बोगशी, हांव पोत्तून पियेलो. तेजे उपरांत तूं कितें म्हणटाय तुमी सांगात. आतां ह्या मुखार हांव कदींच पियेवचो ना. तेन्नाच तुजी बायल तुका बोगसणें दितलें. बरें आसा, आतां आनी हांव केन्नाच पियेवचो ना. तुजी भास घेता. ताचेर भरोसो धरिनाकाय. तुका खबर आसा भरोसो धरूंक जाय वो ना तो. आतां दुसरे दिसा पोत्तून हालो धोलो तो घरा येता. सगलें देंवल्या उपरांत पळय आतां हांव म्हणटा. तुजी शपथ तुज्या आवयची शपथ. इतलेंच तोच पोत्तून वयतलो. आमचो लोक सगळो साल्वार आसूंक जावो. अशें करतना हांव तुमकां विचारता, बायल बोगशितली. तूं बोगसणें मागताय पूण ज्या विशया पासून तूं बोगसणें मागताय तें तूं सोडूंक सोदिनाय. तुजी बायलूच तुका बोगशिची ना. आनी इतलो पयस सोर्वेस्पोर तुका कसो बोगशितलो. तूं जोचो आनी ज्या विशयाचेर सोर्वेस्पोरा लागीं बोगसणें मागताय तें तुवें सोडूंक जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा मोडणेच्या त्या पुस्तकांत 28 आनी ताच्या 13वी ओडींत जो आपलो अपराध लिपोवन दवरता ताचें येस ताका मेळचें ना. लिपयता म्हणून तें धांपून दवरता पळय तो. कसलेंय पातक जोरी तर तूं लिपोवन दवरीत, कसलेंय पातक तें भितर तूं धांपून दवरीत, कसलीय संवय तूं तर ती सोडिना जाल्यार इश्टानो तुका येस मेळचें ना. तुजी कसलीय संवय ओ कसलेंय तें पातक आसूं, कसलेय कुयडीची ती लोबदणी ओ कसलेंय पातकाचें तें चिंतप, जोरी तर तें तूं लिपोवन दवरीत जाल्यार तुका येसूच मेळचें ना. म्हटल्यार जे तूं प्रयत्न कोत्ताय तितून तूं मुखार वचचोच नाय. आयज आमचे मदें जायते लोक जायतो प्रयत्न कोत्ता पूण ते मुखारूच वचोनात.
शिक्षणान मुखार वचनान आनी कामाचेरूय ते मुखार वचनान. घर बांदपाचे प्रयत्न करता पूण घर बांदूंक पावनान. घर विकतें घेवंक सोदतात पूण घर विकतें घेवंक पावनान. धंदो सुरू करूंक जाय आतां सुरू केल्लो आसा. दुडू थिंगासोर लावन दवरलें आसा पूण ₹1 पासून फायदो जायना. फामिलीन शांती ना, खुशालकाय ना, एकवटूय ना. कुडीची भलायकी सारकी ना. हें सगल्यांचें तें मुखेल कारण तुमी जाणा कित्याक तें तुमी मुखार वचनान? तुवें पातोक लिपोवन दवरलाय. जें तुवें सोडूंक जाय पळय तें सोडचे बदलेक तूं लिपोवन दवरलाय त्या पासत. सोर्वेस्पर तुका बोगसोणें दिवंक पावना. तुका बोगसोणें मेवल्या उपरांतूच. सोर्वेस्पर आमचेर काकूळच कोत्ता. कोणाक तो बक्षिता? जो कोण आपल्याचें पातक लिपयता ताका बक्षिना. आपल्याची पातकां लिपयता पळय ताका बोगसोणें मेवना. भायल्यान पातकाचें बोगसोणें तूं मागताय पूण भितरल्यान तूं पातकांनूच जियेताय. असली आशा दवरता पळय ताका बोगसोणें मेवना. सोर्वेस्पर तो दास दावीद थिंगासोर अशें म्हणटा, हांव जोरी म्हज्या मनांत कितें नाका जालें तर हांव चिंतीत जाल्यार म्हजें मागणें तूं आयकोना काय. पातक करूनच न्हय पूण तें पातक करपाची तुजे भितर इच्छा आसा जाल्यार सोर्वेस्पर तुका बोगसोणें दिवचो ना. तुका सजमीकाय मेळटा काय? कसलेय पातकांक कसलेय कुडीचे ते लोबदोणे तुज्या मनांत ती आशा आसा, थोडे पासून ती तुका आशा आसा जाल्यार उमकें तें पातक करूंक, उमकें तें कोण्णी करूंक आनी त्या भाशेन तुजी असली तरी एक विशया भाशेन तुजी इच्छा आसा जाल्यार तुका आवडे आसा, तुका तितून इंट्रस्ट आसा जाल्यार आयकात. सोर्वेस्पर तुमचे मागणें आयकोचो ना. जोरी हांव म्हज्या मनांत नाका जालेलें चिंतीत जाल्यार म्हजें मागणें तें आयकोचो ना. पातक करूनच न्हय. तुमी हें आतां आयकलां. ह्यो विचार करिनाका पूण तसले नदरेन पळयता पळय तो दरेक मनीस ते वस्तुरे सांगाता ह्यो विचार कोत्ता. कोण्णी करूनच न्हय पूण पळोवनूच आनीक ती चिंतूनच तितलेंच पुरो. सोर्वेस्पराचे नदरेन तुवें तें केलां. आयज हांव तुमकां विचारता तुमची इच्छा कसली? तुमची नदर कसली? तुमचे विचार कसले? पातकी विचारान तुमी जेता जाल्यार जोरी ताचे जोयत घेयनासतना तुमी जे जाल्यार तुका उतर तें केन्नाच मेवचें ना. आपल्याची पातकां लिपयता पळय ताका येस मेळचें ना. पूण जे कोण मानून घेता आनी तें सोडून दिता तो ताचेर काकूळट आसतली. भाग्यवंत अगस्तीन अशें म्हटलां, वय ताका संत अगस्तीन अशें ताका म्हटलां. ताच्या तोंडणे पिरायेन तो जायते पातकान जियेतालो. वायट जिवीत तो जियेतालो आनी ताची आवय ताका जायते मागणें करतालें पूण जायते ताचे भितर बदल जावंक ना. पूण ह्या मागण्याचें पळय एक फळ वो आपल्याचे ते पातकी पळय ते परिणाम जाला म्हणून तो एक दीस सोर्वेस्पराशी येता, सोम्या म्हाका बदलोवंक जाय. म्हजें जिवीत बदलोवंक जाय. म्हजें आख्खें जिवीत बदलूंक जाय. मागणें केलें आनी आख्खें मागणें केल्या उपरांत ताचे थोडे पे इच्छा आसली त्यो ताका उगडास आयल्यो. जोरी तर आतां मन बदललें. आतां तें परतून तें पातकां हांव करचो ना. ताजेशी आतां परतून वयचो ना. ताजे लागीं आतां म्हाका उलोवंक जावचें ना. सगल्यो सोयरी गतो आतां कातोवच्यो पडटल्यो. सगळे असले विचार आयले. सोम्या म्हजे भितर बदल जावं. पूण इतल्या बेगीन नाका म्हटलें. कितें म्हणटा? इतल्या बेगीन नाका. बदल जावंक जावं पूण इतल्या बेगीन नाका. असलें मागणें बरें आसा. आनी तेज्या उपरांत मागीर ताणें परतून मागणें केलें. कितें तुमी जाणा? आनी तो कोत्ता पळय ते पातके संवय ज्या भाशेन तो जियेता आनी ज्या भाशेन तो जियेता आतां तितून सारको कांठावला. आतां ताणें परतून मागणें केलें. आनी कितें मागणें केलें तुमी जाणा? सोम्या हें पातकाचें जिवीत म्हाका नाका. हें पातकान फोडलेलें जिवीत म्हाका नाकाच. अशें मागणें केलें. सगल्या पातकांतल्यान तूं म्हाका सोडय अशें म्हटलें. आनी कितें म्हणलें तुमी जाणा? सोम्या सगल्या पातकांतल्यान सोडय पूण हें एक पातक तें आसुनी सोम्या. सजमली काय तुमी? पयलें ताणें कितें म्हणलें? म्हाका बदलोवंक जाय पूण आतां न्हय. तुमचे मदें पासून जायते जाणां अशेच पावलेर आसात. बदलोवंक जाय आशाय आसा पूण आतां नाका. तें चेडवा मातसो भोंवता. ते चेड्या बरोबरी आतां मातसो भोंवता. हें मातशें पातकें कार्य हांव कोत्ता. हें पाड कर्तूप हांव कोत्ता. आनी अशीं जायतीं कर्तुपां ती म्हाका करूंक जाय.
हें जिवीत एक आयस्क्रीमे बाबतीन ती पिगोलचे पयलीं म्हाका अनुभवूंक जाय. असले पाड विचार आमच्या जायत्या जाणांच्या जिवितांत आसा. इश्टांनी मातशें तुमी आयकात. अगस्तीन तिंका म्हणटा, कितें तें तुमी जाणाव? सोम्या म्हाका बदलोंक जाय, पूण आतां न्हय. असलो आमचे मदें कोण आसा काय? बदलपाची आशा आसा, पूण आतां न्हय. बाप्तिस्म घेवंक जाय, आशाय आसा, पूण आतां न्हय. म्हजें पुरें जिवीत म्हाका देवाक तें सगळें समर्पीत करूंक जाय, पूण आतां न्हय. कोण आसा काय आमचे मदें? चोत्राय, तें तुजे जिविताचे नाश करूंक जाता. दुसरें, सगळे पात केल्यार म्हाका सोडय सोम्या, पूण तें एक पातक म्हाज्या लागीं सोडूंक जायना सोम्या. पूण तें एक पातक म्हाजें सोडून दिनाका. कोण असलें आसा काय आमचे मदें? सगळ्यांचेर तुवें जोयत व्हेलें, सगळें तुवें सोडलें, पूण तें एक पातकांतल्यान तुजें जोयत व्हरूंक जायना. ती एक सोय तुज्यान सोडूंक जायना. त्या एकाच विशयाचेर बोगोर बोगोर तूं वाट पडटाय, सकाळत पडटाय. असलो कोण आसा काय? अगस्तीन. ताणें सगळें सोडून दिलें, पूण एकूच ताणें सोडूंक ना. कितें तें एक? कुडीच्यो वंदोण्यो. आनी शेवटाक तो कितलो विबाडलो तो जाणा तुमी? ताच्या घरान काम कोत्ता पळय ती शिरीदोरा कोणेच. वेविचार करूंक तो लागलो. घरान काम कोत्ता पळय तें शिरीदोर कोणें? वेविचार करपाक सुरू केलो. ताजोच तो गुलाम जालो. ताच्या हाताची तो बावली जालो. तेन्ना अगस्तीन असो रडोंक लागलो. आनी कितें म्हणलो तुमी जाणात? एका गुलामाचोच हांव गुलाम जालो. दुख्खांनी तो रडलो. दुख्खांनी रडोन ताणें कितें म्हणलें जाणा? सोम्या, म्हाका बदलूंक जावो. म्हजें जिवीत सारकेंच बदलूंक जाय. आनी आतांच म्हाका तो बदलूंक जाय. म्हज्या जिविताचें दरेक पातक वसोंक जाय. आतांच म्हाका शुद्ध जावंक जाय. दरेक पातकांतल्यान म्हाका सुटका. दरेक पातकांतल्यान सुटका जाय. दरेक अप्रामाणीक तातूंतल्यान सारकेंच म्हाका सुटका जाय. आयजूच तें म्हाका जाय. सोर्वेस्परान काकळूत केली. सोर्वेस्परान ताका बक्षिलो. ताचें मागणें ताणें आयकलें. ताका एका नव्या मनशाच्या रुपांत बदल्लो. कितल्या नव्या रुपांत ताका बदल्लो तुमी जाणो काय? थोडे दीस सोंपल्या उपरांत अगस्तीन एका दिसा रोडार चलता आसतना, ह्या भाशेन रस्त्यार तो वयता आसतना ताचे सांगाता वेविचार केलो पळय ताका वळखलो आनी ताणें ताका म्हणलें, फाटीं वळोन ताणें रडल्यार म्हणलें, अगस्तीन, ओ अगस्तीन, हांवच तें. अगस्तीन फाटीं वळोन पळयता. हांव तें. ताचो अर्थ कितें? तीच पातकी वस्तुरी आमी पातक केल्लें न्हू? हांवच तें. तेन्ना अगस्तीन अशें म्हणटा, तूंच तें. हांव तो अगस्तीन आतां न्हू. म्हाजे भितर बदल जाल्लो आसा. यू मे बी शी, बट आय एम नॉट ही. तूंच तें. तुजें जिवीत अजून बदलोंक ना, पूण हांव तो अगस्तीन न्हूय. बदलला. म्हज्या सोम्यान म्हाजे भितर बदल हाडला. तुजी सोडवण जाल्या उपरांत, म्हणल्यार तुजे पातकाचें तुवें सगळें दूख दवरल्या उपरांत, तुवें तें मानलाय आनी तुवें तें सोडलाय, पूण सैतान उगी रावचो ना. आदले इश्ट, आदले सोयरीगोत, आदलें सगळें पळय तें, आदली बोंडकण, ती सगळी तुका उगडास दितलो. तेन्ना तुवें अगस्तीना भाशेन अशें म्हणूंक जाय, तूंच तो, पूण हांव तो अगस्तीन न्हूय. हांव तो बेबदो आतां न्हूय. हांव तो अडंग भोंवतालो तो न्हू. आतां हांव ती नायकीण न्हू, पूण आतां हांव चोर, फटयता, नाडटा तसलो न्हू. जाल्यार कोण तूं? सोर्वेस्पराच्या रोगतान निवो जाल्लो मनीस. नव्या मनशाच्या रुपांत म्हजो बदल जाला. हें कशें घडोवन आयलें? हांवें म्हाकाच ल्हान केलो. म्हज्या सोर्वेस्पराशी येवन म्हजें पातक हांवें बांदून घेतलें. म्हज्या सोर्वेस्परान म्हाका बक्षिलो. दरेक पातकांतल्यान, गुलामपणांतल्यान म्हाका सोडयलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा, कितें तें म्हणटा, जो आपल्याकूच ल्हान कोत्ता, मागणें करून आपले पाड चालींतल्यान, आपले पाड चालीक पाठ करून, पोत्तून सांगता, आपली पाटली पळय ती चाल सोडिना बगोर सोर्वेस्पराक आमकां बोगसूंकूच जावचें ना. भितर तें पातक धरून आनी पातकाचें तसलें भितर मन धरून
आमी मागणें करून आनी तेज्या मागण्याचे आमकां जबाब मेवचो ना. तुज्या वायट चालणींतल्यान तूं फाटीं वळोन तेन्ना हांव तुजें तें मागणें आयकतलो. केन्ना तो मागणें आयकतलो म्हणटा? तुजें वायट आसा पळय तें सोडून वो तुजें वायट आसा तें लिपोवन. आमी पाड चालींतल्यान पाट करून सर्वेस्पोर आमचें मागणें तें आयकोन तांच्या पातकांक बोगसूंक केन्ना तो बोगशितलो? तुज्या काळजांतल्यान सगल्या रुपान तें पातक सोडूंक जाय. असलें मोल तुजे भितर आसत जाल्यार सर्वेस्पोर तुका बोगशितलो. तेजे उपरांत कितें करतलो अशें म्हणटा, तांचो तो देश आसा तो. तेन्नाच तो सारको करतलो. तो तुका तर पेखवणी दिवंक सोदता. तुजे कुडीच्या रुपान तेन्नाच तुका तो पेखवणी दिवंक सोदता. तुज्या पयशाच्या बाबतींत बरें तें तो करतलो. तुज्या फामिलीन पासून बरें आसा पळय तें करतलो. तुज्या मानसीक रुपांत आनी जर तूं आशा करता जाल्यार ल्हानविकायेचोच स्वभाव वो एकूच मार्ग. गर्व, मिजास म्हाका तुका आमकां सगल्यांक उंचल्या पावंडेंतल्यान आमकां सोकला उडयता. ल्हानविकायेचो स्वभाव आमी सोकला आसा पळय तितूंतल्यान उंच उबारता. आयज आमचे मदें कितें लोकांक अशें म्हणूंक येता आगस्तिना भाशेन. आगस्तिनाक मागीर कितें म्हणटाले तुमी जाणा काय? ताच्या विशवान ताणें कितें म्हणलें तुमी जाणा? जेजू क्रिस्त ह्या पृथ्वेचेर पवित्र. पूण ताच्या उपरांत जेजू क्रिस्ता भाशेन कोण तरी पवित्र जियेलो जाल्यार, असलो मनीस कोण तरी आसा जाल्यार तो पवित्र आगस्तीन अशें म्हणटा पळय तो बदल ताच्या जिवितान आयलो. तुमकां आमकां सगल्यांक पवित्र करपाक सर्वेस्परा लागीं पदवी आसा. आमचे मदें कोण आसा काय? म्हजे भितर बदल जावं, पूण आतांनूय आमचे मदें कोण आसा काय? सगल्या पातकांतल्यान म्हाका सुटका जाय, पूण तें एकाच पातकांतल्यान आसूं दी. तें एक पातक आसूं दी. तशें तुजें जिवितान आसा जाल्यार तूं कसले परिस्थितीन पावला तूं जाणाय? दर एक पातकांतल्यान म्हाका सुटका जाय. दर एक सोयेंतल्यान म्हाका सुटका जाय. आनी तुका शेवटाक खंय पावना तुमी जाणा काय? पातक आनी संवसार जेन्ना तुका उलो मारता तेन्ना तुवें थिंगासर म्हणूंक जाय, हांव तो आदलो मनीस न्हय तो. आतां हांव एक नवी रचना. क्रिस्तान, क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका नितोळ केला. असले कृपे पासत मागणें करुया. दर एक आपल्याची मान बागोवया. मागण्यांत वांटो घेवया. पवित्र सर्वेस्परा बापा, सारके सुटावे भाशेन तुवें आमचे लागीं उलयला म्हणून तुका दिनवासता. क्रिश्चन ह्या आपोवण्यांनूच क्रिस्त आसा. एका क्रिस्ती जिवितान क्रिस्त आसूंक जाय. तोच खरो क्रिस्तांव. क्रिस्ती जिवीत क्रिस्त नासतना क्रिस्ताचें जिवीत उपयोगाचें न्हय. असलें जिवीत म्हाका नाका बापा. तुज्या भितरूच रावन तुका दाखोवपाचें असलें जिवीत म्हाका देव म्हूण मागता. बोगसणे मागता आसतना दुसरे फावटी थिंगासर वचोन नाका म्हणून. सारकें तितूंतल्यान म्हाका सुटका जाय आनी पवित्रपणान आमी आमचे पातकांतल्यान पाट करून आमचे तूं देसाक पेखवणी दितलोय. कुडींतूय तूं पेखवणी दितलोय. पयशांचे बाबतीन पासून तूं बरें करतलोय. म्हटल्यार पयशांचे बाबतीन जें आसा पळय तें कोश्ट तें सगळें तूं बरें करतलोय. आमचे फामिलीन आसा पळय त्या शांती तितून तूं समाधान हाडटलोय. आतां आमी जे कोश्टांतल्यान पासार जाता पळय तितून तूं समाधान हाडटलोय. आमी वयर सरतलीं आनी उंच चडटलीं. अशें उंच वचपाचें जिवीत आमकां तूं दी म्हूण. ह्या जिविताच्या 4 दिसां पासत आमकां बरे भाशेन जिवीत जिवपाक जेजूच्या क्रिस्ताच्या नांवान मागता आमी बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.